प्रॉपर डेव्हलप करतो फायनली. आज जे तुम्ही कोऑर्डिनेट केले किंवा तुमचे सुपरइम्पोज होतं. हाँ, हम लिखाने कल आएंगे करके आपको इन्फॉर्म किया है. हाँ, शॉर्ट है. एक affected party कोई गैले बदना हो. हाँ. If they want, they all can sign. No, right? No problem. हाँ, एक को गैले फिर problem नहीं. तो बाबेंगेने आता आमगे जोळो बाय कितली वर्सां खोपालोली जोळो भरताले जोळो बोन आमी इथे उत्पन्न कोणी खाताले ते भेंडे बी रोयलो हाय थंय भेंडे जावं केळी थंय मुगेले आपोडसां जाल्यार केळी आनी आमगे वयच्या पासार लुगार आहा तो पासून तुमी सगळो लुगार माती भात घालन तेमी बंद केला. आनी आमी नासतना येताय ते आमी मेहला येना आमी पळोवपाक तशी आहा ती चिरी बिरे ते सगळे तेचे आहा तुमच्या सकला ते पयर मुगे ते सकला तुमी सांगे निवळ करून गेलाय सारकी सकल बाबा आमकां वाट ना. आनी पळय चेड्या पळयता आतां कोणाक वयता ती गेट घालची तुमगे लुगार काय माहिती ते सकल आमकां जाय आमी कोणी रेल्वे मनशां पयलीं ती गेट घाल मुगे गोवान गांवस पयलें तें बंद केलें थिंगा ही वाट तेमी दुरीकान तेमी बंद केलें न्हू तेन्ना आमी बंद केलें न्हू आमगे आतां तें भितर सकताय न्हू दोनूय घरां भितर कोणी देंवन येताय आनी आतां थंय जाल्यार कितें केलें तें तेमी. आनी हिंगा राती बीन हिंगा काम चलता. हय राती काम चलता. कितल्यां देखून 7 लोक हिंगा बाबा गाडी आसताय हिंगा हांव नको कितें कोता मेरी थंय जाल्यार मागीर कोण आसना फुला कपूर काम कोता आखी रात ते डमा डमा कितें केस्तो आवाज येता थिंगा आखी रात बोर पायप दडान घालताले माती केदोंग खबर ना पूण कांय ना आज जाल्यार माती आहा वचपा जायना आज चोयला माती राती आमी तो कोताय का हिंग सिमीटा पयर गोंय हा तो पायलो बाबा हिंग सिमीट कोण घायल काय म्हूण हिंग कोण ना ते जंपरांचे ते राती आमी तो वयला आज 20 तारीख डिसेंबराचे आणि आम्ही हे मोडो बोडो आहा पाली विलेज हो जागो जावन आसा ज्युरिस्डिक्शन हेचे विलेज पंचायत ऑफ वेलसाम पाली आनी सुरसी. हिंगा जायती चडवड जाल्या कित्याक हिंगा दुसरो एक ट्रॅक येता डबल ट्रॅक म्हणून आनी हे लोकांक जायते त्रास जाले कांय 7-8 वर्सां जालीं. हिंगा रेल्वेचे मनीस हिंगा गांवांत घुसोन हिंगा जायते आपणा जायते भाशेन हें करता आनी गेल्या त्या जुनांत हिंगा आमकां कळोन येयलें 5 तारखे नोव्हेंबराची की गेल्या त्या वर्सा जुनांत हे हो जागो पोजेशन साउथ वेस्टर्न रेल्वे ताब्यांत दिल्लो म्हणून आमच्या गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी हो दिल्लो कितको न्हू एक म्युटेशन प्रोसेस करूं ना एक डिमार्केशन करूं ना कांयच करनासतना डायरेक्ट तांकां तेंच्या ताब्यांत दिलो लोकांक इनवॉल्व करूं ना. सो आमी जायती आमी लेटरां बरयलीं आमचे डेप्युटी कलेक्टर मिटींग केल्यो आमचो MP साउथ गोवा MP कॅप्टन विरातान जायती प्रेशर घायलो आमच्या दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचेर
आनी आज तेणी हे आमकां नोटिफिकेशन येयलें की 20 तारखेर आनी 21 तारखेर डिसेंबराचे ते डिमार्केशन करतले म्हणून. हें डिमार्केशन हें पयलें जावपाक जातलें बिफोर द म्युटेशन एंड बिफोर द इशुईंग द सर्टिफिकेट ऑफ पोझिशन टू द रेल्वेज. म्हणून हें कांयच जावं ना. सो आज ते सकाळीं येयले 10:30 वरांचेर DSLR म्हणजे आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा रेव्हन्यू डिपार्टमेंटांतले 3 सर्वेर येयले, डिप्यूट केल्ले ते, आनी आमचे गोंयचे पुलीस आसले. आमी ताका मागून हाडले कित्याक आमकां दिसता की जायते हिंगा एंटी सोशल एलिमेंट्स हिंगा थोडे डिस्टर्ब करतले. आमकां ही मेन हेतू आसलो हेजो की लोकांक कळपाक तेजो कितलो जागो कब्जा केलो रेल्वेन तांकां खबर नासतना. सो हें डिमार्केशन प्रोसेस आयज पिसफुली जालें. कांयच कोणें ना, सगळे लोकांक कॉपरेट केलें कित्याक तांकांय हुस्को जालो आहा कितलो जागो वयता तो. म्हणजे थंय सामका ही आमचो लोक आहा तो तांकां तेंचे स्ट्रक्चर मळपाक वताले ते आमी 5 नोव्हेंबराचेर आमी बंद उडयल्ले ते आमी मुखार सरून. सो आमी आमचे गोंयचे कोर्टान आनी आमचे वांगडी दुसरे ऑर्गनायझेशन NGOs आहा तेणी आमकां जायतो सपोर्ट केला गोंयचे पिळगे खातीर. तेय आमचे कॉन्टेक्ट आहा, गोंयचो आवाज आमचे कॉन्टेक्ट आहा. सो आमचे जायते आमी हें करून आमची कितें आमी वयर सकयल कितें जाता तें आमी मुखार सांबाळून हे आमी हो झूज मुखार वता. सो हांव कितें सांगता की फाल्यां हे येतले. आज ते डिमार्केशन तेणी कोऑर्डिनेट्स केले ते सुपर इम्पोज करतले तेंचे 1986 तेंगे ओल्ड सर्वे प्लॅनाचेर, आनी फाल्यां ते नीज घातले. म्हणजे डिमार्केशन एक्च्युअल डिमार्केशन फाल्यां 21 तारखेर डिसेंबराचेर हिंगा ते आमचे DSLR गोंयचे गव्हर्मेंटाचे ते डिमार्केट करतले फाल्यां. सो एक तो हुस्को आसलो आमचो गोंयकारांचो हे हिंगाचे स्थानीक लोक आहा तेंचो की तेंचो कितलो जागो वयता कितले तांकां आज पर्यंत तांकां कांयच खबर ना. आनी हे रेल्वे कॉन्ट्रॅक्टर RVNL आयज तांकां आमी एक कन्फ्रंटेशन न्हू एक तांकां आमी एक वॉर्निंग दिलां लोकांनी की 6 वरां उपरांत ते कोणूय हिंगा काम करपा ना म्हणून. आमी 6 तारखेर कलेक्टराच्या मेळ्ळे आनी कलेक्टरान आमी बरें आमकां आमचें आयकोन घेयल्लें की 6 उपरांत रातचे सांजे आनी रातचे देखून कांयच काम जावपा ना म्हणून. काल देखून हिंगा राती 12, 1, 2 देखून काम चलतालें राती. सो हांव म्हणून कोता की हेज मुखार तेणी आमकां सांगिलां तेंचो डेप्युटी जनरल मॅनेजर आसलो तेणें सांगलां आमकां की आयज सावन 6 उपरांत आमी नोटिफिकेशन धाडलें की आफ्टर 6 PM हें काम बंद जातलें म्हूण रेल्वेचें. सो आमी तांकां स्ट्रिक्टली सांगलां दीस वील गो आउट ऑफ हँड. हांवें PIकूय आमच्या PIकूय आमची लेटर गायल्या, आमच्या साऊथ सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस SP साऊथ गायल्या, कलेक्टर गायल्या, डेप्युटी कलेक्टर, मामलतदार सगळे आमी त्यो लेटर गायल्या की हे वायलेशन जालां म्हणून. सो हांव मागता ऑथॉरिटीज हे मातशे तुमी लोकांचो तुमी योला हियर फॉर द सर्वीस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ आवर पीपल, आवर लोकल्स, सर्वीस टू आवर लोकल्स कम फर्स्ट. मागीर तुमी हेर कितें करपा तें तुमी तुमगे सेंट्रला हें तें तुमी इफ यू वॉन्ट टू बाव backwards also, this is your lookout, but first your duty is to the taxpayers of Goa. हे सगळे लोक कितें टॅक्स भरतात आनी तेचे वरवीं तुमची पागरां मेळटा तुमकां. सो हांव मागता सगळ्यांक तुमी बॅकवर्ड्स तें करपाची गरज ना. गरज आहा आमच्या लोकांक हिंगा तांकां रिलीफ दिवपाक आनी रातचें तें काम जाता तें न्हू तें बंद जावपाक जाय हीच म्हजी दोन उतरां.